2022च्या पंचायत वेंचणुकांचे निकाल हातात आयल्यात. दनपार मेरेन 186 पंचायतीचे निकाल जाहीर झाले. मायकल लोबोचो तेंको आशिल्लो हडफळे नागवा पंचायतीन जाल्यार गोविंद गावडेन समर्थन दिल्ल्या पॅनलानूय बाजी मारली. पॅनादी फ्रांसान रोहन खंवटेच्या पॅनलाक आनी माविनाच्या पॅनलाक बोगमाळून तेंको दिलो. आर्जीन ओजोशी मुंडूर पंचायतीत भोवमत मेळयलें. बेताळ भाटी मिकीच्या घरकान विवोला पाशेकोन जैत जोडलें. पैनल ले इब्रामपुर वार्ड नंबर 6 सुरेश मदरा चारों मेंबर पंचायत ना ना अरे